नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. हायस्कुलांनी भुरग्यांक मिड डे मील दिवपी 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपांची 6 म्हयने सावन पेंडिंग बिलां फारीक करूंक शिक्षण खातें तयार जालां. केंद्राचो इन्स्टॉलमेंट आयिल्लो ना. राज्य सरकार आपल्या शारांतल्यान पयशे फारीक करूंक तयार जाला म्हणून शिक्षण संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे शिष्टमंडळ संचालकाक मेळ्ळें. 13 कोटींची बिलां पेंडिंग आसात. हायस्कुलां सुरू जावंक मोजकेच दीस उरल्यात. मिड डे मिलाची पेंडिंग बिलां फारीक करात ना जाल्यार सर्व्हिस ना म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांची शिटकावणी. शिक्षण संचालकाक शिष्टमंडळ मेळ्ळें. पयशे हातार पडना जाल्यार जुलय म्हयन्या सावन मिड डे मील खंय बंद. 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे मेळून सुमार 13 कोटी पेंडिंग. इश्यू कितें आसलो आमची न्ही 6 म्हयन्याची बिलां पास जावंक ना. 6 मंथ लास्ट 20 to 23. सो आमी ते विचारूंक येयले आमच्या बायलां कडेन पयशे ना कशें करतली तेन्ना. आनी सरान आमकां आतां एश्युरन्स दिला की 20 हेका नेक्स्ट विकाक मेरेन 10 तारीख मेरेन तुमची बिलां जातली तेन्ना तुमी स्टार्ट करचें म्हणून. आमी कितें चिंतलां भुरगीं उपाशी पडटा म्हणून आमी कशें तरी हे 8 दिसांनी बील येतलें जाल्यार आमी स्टार्ट करतली. आनी आमी ताका मेमोरेंडम दिला. सपोज हे जुनान आमचे पास जायना जाल्यार जुलयान आमी स्टॉप करता. कितलो अमावंट आतां 13 करोड सुमार आसा. त्या कितले ग्रुपांचो? 105 ग्रुपांत. सर एकदम आमचे कॉपरेटीव डायरेक्टर म्हणून तेणी कितें केलां फायल तेच दिसा जे दिसा हांव येयल्लें पळय त्या दिसा तेणें पुटअप केलें फायल ऑलरेडी जाला. हे 8 दिसांनी आमचो जो कोटा येवपाचो आसा तो येतलो आनी सगळीं बिलां रिलीज करता. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे म्हणटात तांकां केंद्रा कडच्यान इन्स्टॉलमेंट मेळूंक ना. तरी गोंय सरकारान राज्याच्या शारांतल्यान पयशे फारीक करता म्हूण सांगलां. ऑक्टोबर नोव्हेंबराच्यान थोड्यांची बिलां सेटल जाल्ली ना. सो हांवें तांकां क्लियर सांगलें की म्हजे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो अजून पर्यंत इन्स्टॉलमेंट आयिल्लो ना. आनी म्हाका एक प्रश्न पडलो की हाज्या पयलीं म्हाका ती सांगूंक शकताली पूण आतां 8 दीस आसतना ती म्हाका सांगता की आपूण जुनानच्यान मिड डे मील आमी दिवपाचें केन्ना तो विचार करतलो म्हणून सांगून गेली. ज्या दिसा ती म्हजे कडेन आयली ताज्या वेरी नेक्स्ट डे हांवें प्रपोजल घालें गव्हर्मेंटाक की आमकां स्टेट शेअर पयलो रिलीज करचो म्हणून. आनी काल हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय हें उलयलो आनी CM सर एग्री जाला की आमी पयली स्टेट शेअर रिलीज करता आनी तातूंतच्यान तुमी बिलां पेंडींग आसा पळय न्ही ती क्लियर करा. हें हांवें तांकां आज सांगलें आनी तांणी एग्री जाल्या ती की 5 जुनाच्यान मिड डे मील भुरग्यांक दिवपाक. दुसरें बिलां जी ती पेंडींग आसा म्हणून सांगता ती आतां थोड्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे थोडी बिलां स्कुलांच्यान सायन जाल्ली ना वीच इज अ मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट. थोडी मागीर ADI कडच्या लेवलाचेरूय थंय स्क्रुटिनायज जावन पास जाल्ली ना. आनी आमचे कडेनूय हांगा उरले आसात थोडी कित्याक आमचो फंड एग्जॉस्ट जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की विदीन 15 to 20 days आमकां स्टेट शेअर जर आयलो जाल्यार आमी तांची ऑलमोस्ट सगळीं बिलां क्लियर करूंक शकतले. आनी कालूच आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेनूय मिटींग जाली आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फर्स्ट शेअर ह्या वर्साचो आमकां फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां रोखडोच येतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. कोलवाची सेंट्रल जेलींत कांडां बंद जायनात. IG प्रिजनान घाल्ले धाडीत 30 मोबायल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त, ते भायर तंबाखू प्रॉडक्ट. हालींच विजय कारबोटकार आनी टार्झन पार्सेकाराच्या गँगाची जेलींत केस्तांवां पेटिल्लीं. जेलींत मोबायल, तंबाखू नित्याचोच जाला. ही जेल सुदारपा भायर पावल्या. जेल प्रशासन सुरक्षेचेर मोठें प्रस्नचिन्ह. गोंयांत आज फाल्यां G20 कार्यगटाची 3री बसका. बसका नीती आयोगाच्या स्टार्टअप 20 गोवा संकल्पनेक लिंक आसा. देश विदेशी प्रतिनिधी येवंक सुरू. बसकेंत बिझनेस इनोव्हेशन्स, स्टार्टअप्सांच्या फुडारा विशीं चर्चा जातली. गोंयच्या सन अँड सँड संकल्पनेचेर स्टेट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन गोवा द बूमिंग इकोसिस्टम ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याचें खासा उलोवप आसतलें. गोंयांत 340 शेक, खंयच इशू ना सोडून कळंगूट. थंयच्यान करप्शनाचे आरोप जातात. मात सिजन सोंपतकीच आरोप सिरियस, कागाळ दिवची, चवकशी करून एक्शन जातली म्हूण पर्यटन मंत्री सांगतात. खंय बटन आनी खंय फुनेल वाजता तेंवूय कळटलें म्हूण थोमणो. नवे शेक पॉलिसींत शेक दिल्लीवाल्यांक खंय दिवंक मेळचें ना. गोंयकारांचो बिझनेस गोंयकारां. हॉकर्स जे येतात ह्या हॉकर्सांक आम्हाला कोण दितात तुमीच पळयलां. हॉकर कशे किचनाचो स्टाफ जाता हे तुमीच पळयलां. मसाज लावपी ती मागीर ती
कोण तरी व्हिडिओ काडटा लांबाणी भोंवता आनी कितें म्हणटा ती दिसा वर्ड दे यूज. The same people are employing these people, so I'm not making any charge. But the new policy will be stitched well to ensure that no illegalities take place. And if I find out that any illegalities are taking place under the new policy, strict action will be taken on those people who violate that policy. Number 1. Number 2, गोंयकाराचेर focus जावन these policies will be there. Number 3, जे हे encroachment करतात आनी मागीर करूंक सोदतात ताजेर म्हाका दिसना anybody will be able to help this type of people. But as a issue, what he has put on the department on charges and allegations of corruption is a very serious concern to me, because I have been working here for last 1 year to put tourism together. कित्याक आमी फुडलें चिंतून करूंक सोदता, कित्याक जे कॉम्पिटिशन येवंक लागला फ्रॉम सिंधुदुर्ग अदर थिंग्स हांकां अजून खबर ना. जेन्ना येतले परत सरकारच्या नांवार बॉब मारतले, सरकारान कांयच करूना, आमकां दवरलां. ताणें जें सांगलां दिताले पॅकेट दिताले, इलिगल आसा म्हूण दिवंक शकता आनी लिगल आसा म्हूण समज दिता जाल्यार कोणाक दिताले आनी इलिगल आसतनाय कोणाक दिताले हें ताणें इन्फॉर्मेशन आमकां कॉपरेट करून दिवचें. आय वील एश्युअर हिम दॅट 100% एक्शन इज टेकन. पूण तुमकां म्हणिल्ल्या प्रमाणे एक वालो जो कोळंगुटेच सगळे कोळंगुटेच कित्याक बॉयल डावन जाता हो प्रश्न पडटा की सावथाक बी कितें आसा जाल्यार सावथाचे पसून कोण उलयना. 340 शेकाच्या बद्दल अशें कोणाक त्रास जाता. Media has already highlighted in the past how sheikhs have been subletted, and we also have record. But we were taking it easy so that the year goes well for everybody since they have come out of COVID. But this year, this policy with the stakeholders we will design, but ensure that is enacted in toto, and any violations will lead to very important actions on violations of this. कित्याक दोन्ही जावंक शकना. जो इलिगल करता तो पैसे घेता, जो लिगल करता आनी पैसे कित्याक दिवंक जाय. आता इलिगल करून पैसे दिता आनी मागीर 31 मे जेन्ना सीजन सोंपता तेन्ना उलयता कोण उलोवंक लायता. आतां बटन आनी फुनेल, बटन एंड फुनेल स्टोरी विल कंटिन्यू. ती आन्सर एप्रोप्रिएटली टायमार मेळटलो. रिफरिंग टू बटन एंड फुनेल ह्या हप्त्याचे प्रॉब्लेम चडशे कालांगुटसानूच कित्याक जाता. म्हजो तोच प्रश्न आसा की हे सगळे इश्यू जे आसा कंप्लेन्स कालांगुटूच कित्याक येता काय म्हणून. फाटीं अशीच कंप्लेन कालांगुटूच आयिल्ली. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. दक्षिणेत बीजेपीची मोदी सावंत सरकाराचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट लोकां मेरेन पावोवंक मोहीम. म्हयनोभर जनसंपर्क कार्यावळी. मोदी सरकाराची 9 वर्सांची कामां घरोघरी. तातूंत सावंत सरकाराची कामां लोकां मेरेन पावोवंक विकास तीर्थयात्रा, स्किमी विशीं जागृती, रिपोर्ट कार्ड घराघरांनी पावोवंक संपर्क अभियान. कार्यकर्त्यां सावन मुख्यमंत्र्या मेरेन सगळे वावुरतले. गेल्या 29 आमच्या सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जाली आनी ह्या 9 वर्सांत सरकारान कितें कितें कामां केल्या, सरकारान लोकां खातीर कितें कितें येवजण्यो हाडल्या. म्हणून आमचो सरकार आनी आमची पार्टी सदांच लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता. जाता तितलो लोकां पर्यंत आमी कितें कितें केलां हें सगळें पावोवपाचो हें आसता. आनी अश्यो वेगळ्यो कार्यक्रम आमकां आमचो पक्ष दीत आसता, जेणे करून आमी लोकां मुखार आमी कितें कितें केलां तें आमी सांगतात. ताज्या खातीर पार्टीन आमकां जनसंपर्क अभियान हो एक प्रोग्राम दिला आनी हो 1 म्हयनो हो प्रोग्राम चालू आसतलो. 9 जुनाक नॉर्थ गोवा आनी 12 जुनाक सावथ गोवा अशी विकास तीर्थ यात्रा आसतली. हांगा गोंयांत केल्ली आमची उदरगत म्हणजे जे मेन गोंयांत खुबशी उदरगत जाल्या, पूण जे मेन 2-3 स्पॉट्स आसा जंय आमी सगळ्यांचें जीवन आमचें बदलून दवरलां. अशे 2 स्पॉटार आमी वचून म्हणजे आमचे CM आसतले, ताका प्रदेशाध्यक्ष आसतले, आमचे सगळे मंत्री आसतले, खासदार आसतले, MLAs आसतले, सगळे कार्यकर्ते आसतले. पिलार नेवरा पोन्ने गोंयाक कदंबा घालची म्हूण आरजेचो आमदार विरेश बोरकाराक बरोबर घेवन कदंबाच्या MDक घेराव. मागणी सरकारा कडेन व्हरात म्हूण MDची जाप. तितल्यार आरजीचें कळ्ळें. दोगांची बाचाबाची. निमाणे जुलयांत 100 EV बसी येतात. पोरण्या गाडयांतली एक घालता म्हूण सांगून MDन आयचें फाल्यार धुकल्लें. पिलार नेवरा पोन्ने गोंयाक कदंबा घालची म्हूण आरजीवाल्यांचो कदंबाचे MDक घेराव. बसी सुरू करूंक 305 मागण्यो आसात. जुलयांत 100 EV बसी येतल्यो.
ते उपरांत आदल्यो 100 बसी मागणे प्रमाण डायवर्ट करतले म्हूण MD सांगता. सो येसले आमी जेन्ना आमकडे येता न्ही आमी ते सगळे रेजिस्टर केला. सद्याक आमकां सगळे आमचे 500 जे बसीस आहाय दे आर ऑलरेडी ऑन द रूट्स. स्कॉलाक घातल्या तेमी हे कोणी आमच्या लोकलाक डिमांड आहा ना तो डिमांड आमी फुलफील करपाक त्यो बसी रस्त्यार घातले. आतां 100 बसीस आनी इलेक्ट्रीक बसीस येवपाचे आहाय जुलायात. सो जेन्ना त्यो येतल्यो आमचे कडेन then ह्यो मॅन्युअल बसीस ज्यो डिझेल बसीस ज्यो आहाय दॅट आय वील डायवर्ट हियर. जे कोणाचो डिमांड आसा न्ही 100 buses I will divert here and also divert to schools. So July, wait till July. मागणी सरकारा मुखार घालात म्हूण MDची जाप. RGचे कळ्ळे. कर्नाटकात वेंचणुकेक धाडपाक बसी आसा. गोंयकारां खातीर ना काय म्हूण प्रश्न. गव्हर्मेंटाक करपाक जाय. मागीर गव्हर्मेंटान दोग जाणांक हें दिला हें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक. कदंबा एक आनी प्रायवेट. Sir, that is not their concern. It is not their concern. Why their concern? It is their concern. Sir, ते घेऊन तुमच्याकडे येता. It is your responsibility to public transport लोकांक दिवपाची तुमची responsibility. As a general public, they should know whom to contact. अरे किती नाका मागीर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कोणाचो? अरे व्हॉट इज गव्हर्नमेंट? तुका किती वी आर पेइंग दिस पब्लिक इज पेइंग यू ऑल. हाऊ किती पब्लिक इज पेइंग यू ऑल. कोण गव्हर्नमेंट? राव रे राव नो कोण गव्हर्नमेंट तुम्ही हांगा फकाणा करपाक गेला. कदंबा कॉर्पोरेशन कोणाची? यू आर अ कॉर्पोरेशन कर्नाटकात धाडपाक तुमच्याकडे बसी आहा. राज्यात बसी धाडपाक थंयसर घ्या तुमच्याकडे. एवरी इलेक्शन धाडटा तुम्ही. खंयच्या खंय न्हू. हे तू हे चॅरीर आसा म्हणून कोणी हे चॅरीर आसता पळय तेचे फुडें आमी वयता. मग तू जो सांगता कदंबा कडेन वच नाका तू प्रायवेटा कडेन वच. दिस इज कदंबा कोणाची? गव्हर्नमेंटाची मरे. तू काय सांगू ना कदंबा गव्हर्नमेंटाची मरे. सांगू ना की अबल जुलायन घालता म्हणून. तुवें सांगू ना तुवें कोणेला. बरोच वेळ शाब्दीक चकमक चल्ली. निमाणे जुलयांत बस घालता म्हूण सांगून MDन आयचे फाल्यार धुकल्ले. आमची एक टीम आसता. ती वचून ती एक सर्वे करता. किती सर्वे केली तुम्ही? राव रे तू सर्वे केल्या. हय दाखय रिपोर्ट. अरे मातसो उलोवपाक दी. तू दाखय दाखय मरे रिपोर्ट. तू उलयता पयलीं दाखय मरे रिपोर्ट. तू कित्याक तू कोण? हांव कोण म्हणजे तू MLA आसा. अरे व्हॉटएव्हर तू तर MLA आहा तर तू सोबत उलय. सांग व्हॉट रिपोर्ट. तुम्ही रिपोर्ट केला. तू भायर कित्याक भायर वच? कित्याक भायर वच? हे ऑफिस कोणाचें? हे ऑफिस कोणाचें? भायर वच कितें? भायर वच कितें? ही PS to MLA. Do you know? He is PS to MLA. He is PS to MLA. भायर वच कितें? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नॅशनल गेम्सांत फुटबॉला बरोबर बीच फुटबॉलाचो आस्पाव केला म्हूण गोवा फुटबॉल संघटना खोशी. बीच फुटबॉल नॅशनल गेम्सांत घेवचो म्हूण GMCA ऑलिंपीक संघटनेक मेळिल्ले. सिनियर फुटबॉल टीम फायनल करूंक हातांत 3 म्हयने आसात. नॅशनल गेम्सांक सगळी तयारी आसा म्हूण अध्यक्ष कायतान सांगता. संघटनेची बसका जाली. आज इनामां वांटपाचो सुवाळो. ऑलिंपिक एसोसिएशनान हांव रिप्रेजेंटेशन दिलें behalf of GFA and they have agreed to include it. Next is our AGM, most probably next month. So ती जाली की we can select it. 3 months आमचेशी आसा तेन्ना म्हणल्यार आमी टीम काडटले. ऑलरेडी आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोज दिल्लो आसा. आमचो प्लॅनिंग कसो आसा तो. आनीक ऑक्टोबरान जेन्ना डेट फायनल जातली वी आर रेडी फॉर दॅट. ना काल आमी डेलिगेशन येयलें म्हणजे हालीं तेणें ग्रावंड इन्स्पेक्शन केलां आनी हांवें तांकां कंपनी दिल्ली आमकांय आपयल्ले आनी मोस्टली सावथाचे ग्रावंड इन्स्पेक्ट केल्या फॉर फुटबॉल. एक तिला ग्रावंड, दुसरो उत्तोर्डा ग्रावंड, मागीर PGM ग्रावंड, बेनावली ग्रावंड आनी धर्मापुरा ग्रावंड. Not profit, but we have enough money now. So money there is no issue now. And already आमकां आतां CMan budgetan speechin 6 crores allot करता म्हणून सांगला. So if that comes will be आमी ते पयशे बरे जाग्यार घालून इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी ग्रावंड घेता ते मेंटेन करपाक युटिलायज करपाक जाय. We have seen in the last year we are going to organize an awards night tomorrow at Taligaon Community Center where we will felicitate the special achievers of last season. जर्मनीच्या बर्लिनात जावपा आशिल्ल्या स्पेशल ऑलिंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्सांत भारताचे वतीन गोंयच्या 22 भुरग्यांचो पंगड.
ह्या भुरग्यांक जर्मनीक रवाना करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी खेळां मंत्री गोविंद गावडेन संजय स्कुलांत वचून भुरग्यांक उर्बेच्यो 4 गजाली सांगल्यो. 17 ते 25 जून खेळां सर्ती. आमचे जे सगळे भुरगे ह्या स्पेशल ऑलिंपिका खातीर बर्लिन हांगासर जी भारताची टीम वता तितून जवळपास आमचे 22 भुरगे वता तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजून तुम्ही सगळ्यांचें अभिनंदन करता. स्पेशल ऑलिंपिकाक वचपाक ज्यांचे सिलेक्शन जालां ते सिलेक्शन करपा खातीर आमचे कोचीस टिचर्स हे सगळे जाण तांच्या खातीर वावुरल्या. तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि खरोखरच आयच्या दिसा म्हाका मनाक खूब खोस भोगता की आमी पळयता की तांच्यातली स्पेशलिटी सोदून काडून तांच्या खातीर स्पेशल ऑलिंपिकाक तांकां ट्रेन आमचे कोचीस तांकां ट्रेन करपाक शकले. आयच्या ह्या दिसा की पुराय आमी पळयता की पुराय देशात स्पेशल भुरग्यां खातीर जे काम गोंय सरकार करता, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता आणि खास करून आमचे डिसेबिलिटी कमिशन करता ते पुराय देशात ताका एप्रिसिएशन केल्लें आसा. आणि ताका लागून हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय तसोच बाब गुरू पावसकर ह्या दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन करता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, बी वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.